नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां येवकार. नवे वर्स लागलां असो सगळ्यांक नवे वर्साची परबी. आनी नवे वर्स म्हळ्यार सामकें धूमधडाक्यान सुरू जालां. इलेक्शनाचें वर्स. पयलीं म्हळ्यार 12 जानेवारीक नरेंद्र मोदीची गोंयांत सभा. दुसरे वटेन आम आदमी पार्टीन गांवांनी वचून सभा घेवपाक सुरू केला. काँग्रेसी मातशी वॉर्मअप करपाक लागल्या. आनी अशी परिस्थिती भितर हें सुरू जाल्लें वर्स कितलें तापतलें, राजकीय वातावरण आनी वारें खंयचे दिशेन वतलें, आनी आम आदमी पार्टी उपरांत राजकारणच न्हय तर समाजकारणूय बदलपाक लागलां, ताचो परिणाम कितें जातलो आनी मुखाल्ले डिसेंबर येता मेरेन आमी कितें पळयतले, ह्या सगळ्याचेर आमी भासाभास करतात. चार मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात भाजपाचे फुडारी आनी आमदार सुभाषबाब फळदेसाय. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी एनालिस्ट राजेंद्र काकोडकर. स्वागत तुमचें. तिसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी युथ काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष संकल्पराव आमोणकर. स्वागत तुमचें. आनी चवथे आसात म्हजे बरोबर सिनियर जर्नलिस्ट सद्गुरू पाटील. सुभाषबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. म्हाका सगळ्यांत पयलीं तुमी गियरअप जाल्यात 12 तारखेचे सभे खातीर. 1 लाख लोक, 800 बसी, अशी सामकी जायगेंटीक फिगर्स सामके आयकुपा येतात. कितें दिसता, हे सुरवात अशी जाल्या, खंय मेरेन वतली इलेक्शन जाता मेरेन? भारतीय जनता पार्टी ह्या इलेक्शनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान केन्नाय तयार आसा. नरेंद्र मोदीची सभा ही संपूर्ण देशा भितर एक एट्रॅक्शन आसा. आनीक हें आमी फक्त चॅनलायज करपाचें, कारण ह्या सभेक खातीर लोकांनी निर्णय घेतिल्लोच आसा की नरेंद्र मोदीची सभा एक सक्षम नेतृत्व ह्या देशाक दिवपाचो हो आमचो एक धर्म जावन आसा की ताका सभेक रावन तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें. कारण ज्या तरेन देश म्हणजे सामके हातून भितर गेल्लो आसा, स्कॅमा भितर गेल्लो आसा, आनी देशाक खऱ्यांनीच एक कणखर नेतृत्वाचे, एक सक्षम नेतृत्वाची गरज आसा. हें कितलो सक्सेस एक्सपेक्ट करतात ह्या इलेक्शना भितर? 100%. 200, 272, 250, 180 कितें दोन्ही सीट आमचे येतले. 100% गोंया भितर दोन्ही सेंट्रलाक स्वताच्या ताकदीचेर सरकार जातले. 272 क्रॉस जातले. हय हय. इतली लाट आसा अशें मत आसा. लाटच न्ही, कार्यक्रम आमचे जे तयारी जी आसा न्ही ती फक्त निवडणुकीच्या वेळार तयारी जायना. आमी डे वनच्यान तयारी करीत आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची मेंबरशीप गोंया भितर केन्नाच इतके जाली ना. ती 3,25,000 जाल्ली आसा. हे संपूर्ण दुसऱ्या राज्यांनी आमी जर निर्णय पळयले जर जायत, फाटली 4 स्टेटीची इलेक्शन जाली, त्या इलेक्शनाच्या धर्तेचेर आमी पळयले जर जायत जाल्यार आमकां अपेक्षे प्रमाणे पेक्षाय चड जागांचे हे मेळ्ळे आसा. म्हणजे आमी सुरवातेक जे 200चा आंकडो क्रॉस करता म्हणटालो, तो आतां दिसता की 270च्या वयर आंकडो क्रॉस जातलो. राजेंद्र बाब, तुमी आम आदमी पार्टी जॉईन जाले. पयर सारकी बरी टोपी बिपी घालून तुमकां दिवचले सभेक बशिल्ले पयले. तुमी सुरवात केला मोमेंटम घेवपाक. तुमची अपेक्षा कितें आसा ह्या नवे वर्सा कडच्यान, आनीक कितली मजल मारपाची गोंया भितर लोकसभा इलेक्शनाक आनी केंद्राक उद्देश आसा? पयली म्हणजे आम आदमी पार्टी 1 लाख 2 लाख अशे एकदम व्हडले प्रोजेक्ट करना. आतां तुमी पयले आसा की दिल्ली एकदां काँग्रेसीन हाका लेफ्टनंट गव्हर्नराक तेंकू दिलो आनी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक जाय काय ना जेन्ना ठरपाचें जालें, तेन्ना आम आदमीच्या 70 कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रत्येक दिसा अश्यो 4 दिसाक एक अश्यो 4 मिटींग जाल्यो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक. अश्यो 70x4 म्हळ्यार 280 मिटींगो जाल्यो. आनी प्रत्येक मिटींगेक 500 ते 5000 अशें प्रेझेन्स आशिल्लें. एवरेज 1000च धर. 2,80,000 लोक ह्या मिटिंगांनी येवन तांणी आपल्यालो ओपिनियन एक्सप्रेस केलो. 2,80,000 वर्सीस मोदीली एक सभेक 1 लाख. दिस इज द डिफरन्स बेसिकली बिटवीन आवर ट्रेडिशनल पार्टीज अँड आम आदमी. आम आदमी आमी कांय व्हडलो बोवाळ करना, कित्याक आमचे कडेन पयशे ना. वी कॅनॉट ब्रिंग पीपल बाय 800 बसीस. आमचे कडेन येदो व्हडलो जागो ना जो आमी फोर्सफुली घेतले आनी कितें करतले अशेंय ना आमचे कडेन. म्हणटकीर आमकां मुयेच्या भशेन वचचें पडटा. आमी प्रत्येक कडेन पयर डिचोले तुमी म्हणला, आमी डिचोले गेले. आमी मिटींग अनावन्स करूं नाशिल्ली आनी फक्त तो मैदान घेतिल्लें. त्या ओपन एरियेक सकयल एक हें घाल्लें, प्लास्टीक घाल्लें. त्या प्लास्टिकाचेर आमी एक 7 जाण पयलीं बसले. 7 जाणांचे थंय 70 जाले. लोक आयकून आयले, ते कोण बसल्या ते पळोवपा म्हणून आनी तोपी पळोवन लोक आयले थंय.
अशी आमची मिटिंगो अश्योच मिटिंगो सगळ्या घेतल्या आमी. आमकां 50-100 वयर एक मिटिंगेक लोक नाका एक्चुअली, कारण आमकां एक मेसेज दिवपाक जाय की आमची पार्टी ट्रेडिशनल कम्युनिकेट करप चड बऱ्या पडटा. कम्युनिकेट बरें पडटा की आमचे मेन म्हणल्यार ट्रेडिशनल पार्टी आनी आम आदमी पार्टी हातूंत एक मोठे फरक आसा. ट्रेडिशनल पार्ट्यांचो आमच्या आज पर्यंत कितें चल्लां की मतदारा एक दिसाचो राजा, ताजे नंतर 5 वर्सां मी करेन ती पुरू. पूण आम आदमी पार्टीचे अशें आसा की आम आदमी पार्टी फूल 5 वर्सां कंटिन्युअसली मतदारां राजा करपाचे आमचे गोंया भितर ध्येय आसा. गोंया भितर कितें कितले सीट बीट जिखपाचे अपेक्षा काय सुरवात म्हणून पळयता फक्त? जो मनीस जेन्ना इलेक्शन लढटा तो जिखपाकच लढटा. आनी ज्या पद्दतीन दिल्ली जाल्ली आसा आमकां सगळ्या लोकांक स्फूर्ती मेळिल्ली आसा आनी सगळ्या लोकांक दिसता की वी कॅन विन बोथ द सीट्स. तुम्ही दोन्ही सीट कॉन्टेस्ट करतले? दोन्ही सीट कॉन्टेस्ट करपाचे आतां आमचो हो आसा विचार आसा. संकल्प तांणी सुरवात जाली ते तर 1 लाखाची फिगर उलयतात, हे 50-100 करून लाखां वयर फिगर उलयतात. तुम्ही खंय कितें आसा काय मिटींग जाता म्हणून आयकता पण दिसना काय, केन्ना दिसपा लागतलें? ना पळय, काँग्रेसीची आतां लास्ट 6 म्हयने घे, लास्ट 6 म्हयने उपरांत आतां ऑलमोस्ट आमची ब्लॉक मिटिंगी सगळे कडेन स्टार्ट जाल्ली आसा गेल्या 6 म्हयन्यासून. आनी एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची ब्लॉक मिटिंगी आसता. एवरी म्हयन्याक आमकां आदेशूच येयलेलो आसा सगळ्या ऑल ओवर इंडिया सगळ्या काँग्रेस पार्टीक कितें एवरी मंथ ब्लॉकान थंय मेळपाचो. ब्लॉका बरोबर थंयच्या लोकांक जे स्थानीक लोक आसा काँग्रेसीचे वर्कर्स आसा तेंच्या वांगडा मेळप जावप. आनी हे जाले आतां 6 म्हयने जाले. 40 मतदारसंघ आसा, 40 मतदारसंघ एवरी मंथ आमची मिटींग जाता. आनी थंयसर तुमी मुद्दाम येवन उपस्थिती पयली जाल्यार 300 ते 500 काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांची थंयसर उपस्थिती आसता. सो अशें आमचे एवरी म्हयन्याक तूं कांय ना म्हणल्यार 15 ते 20 हजार लोकांक आमचें मेळप जाता. आतां हे 6 म्हयने जाले, अजुनूय चालू आसा, आयजूय मिटिंगी चालू आसा. सो एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ आमची मिटिंगी घेवपाक आमी सुरू करता. आनी स्पेशली फ्रायडे शेनवार आयतार अशें धरून आमची मिटिंगी चालूच आसा. गोंयाक कितें दिसता 2 सिटां? एक गोंयचेच उलयता हांव तुका, 40 मतदारसंघां. आनी पळय गोंयचे तुमकां सांगता हांव, गोंयचे आतां हे तुमी जशें लोकसभा इलेक्शनां म्हणटा, ही लोकसभाची इलेक्शनाची एक पार्ट तो तयारी. कित्याक हेन पयलींय काँग्रेसीन लोकसभा इलेक्शनाच्या पयलीं 6 म्हयन्यांसून सुरवात केलेली आसा आमी. आनी हे 2 सीट आसा लोकसभाचे जे सीट आसा हे दोनूय सीट काँग्रेसीक मेळटले हेजे भितर मात सुद्दां दुबाव ना. कित्याक ऑलरेडी एक सीट आमचे कडेन आसा, जो सावथ गोवाचो आसा तो सीट ऑलरेडी आमचे कडेन आसा. नॉर्थ गोवाचो सीट जो आसा लास्ट टायम आमी फक्त एक 5000 वोटान डिफीट जाले, जो आमचो NCPक दिल्लो. सो ह्या प्रमाणे आमची अलायन्स जाली जाल्यार खंयचो सीट NCPक वयतलो कितें वयतलो ते हायकमांड डिसायड करतले. बट आमी तेंचे कडेन मागलेले आसा कित्याक आमकां दोनूय सीट जे आसा ते काँग्रेसीक दिवचे म्हणून, असो आमचो पार्टी प्रेजिडेंटानूय तेंचे हे घातलेले आसा. कित्याक एक सीट जो एडजस्टमेंट आसा गोंयचो तेंच्यांनी महाराष्ट्रान नाल्यार आनी खंयसरूय करचो. बट गोंयान जे आसा ते दोनूय सीट हे काँग्रेसीक दिवचे असो पार्टी प्रेजिडेंटान तेचेर हे घातलेले आसा. तिनी बाजू आयकल्यो सद्गुरू. BJP 2 सीट जिखता म्हणटात, तेही दोन्ही सीट जिखता म्हणटात, आणि आम आदमी पार्टी सध्या तरी दोन्ही कॉन्टेस्ट करता म्हणटा आणि एक रिस्पॉन्स मेळटा. न्यूट्रल पर्स्पेक्टिव्हांतल्यान जे सध्या वातावरण तयार जाता, किती अंदाज येता? नाही, इलेक्शन रिजल्टा बद्दल यंदा उलोवपाक मेळचें ना, पण एक सांगूं येता की जो पक्ष सत्तेचेर आसता ताका चडशी संदी आसता. ताणें आशा करूं येता किंवा विश्वासूय व्यक्त करूं येता की दोनूय सीट आपण हाडूं शकता असो म्हणून. आनी तशी आशा धरपार की तांची स्थिती आसा. पण गोंयान असो इतिहास आसा की जेन्ना लुईझीन फालेरो सरकार आसलें तेन्ना दोनूय काँग्रेसीचे सीट पडलेले. हो सुद्दां ताजो खूब इतिहास आसा. हाचो अर्थ तेन्ना लागू जाल्ले निकश आतां लागू जाता असोय ना, किंवा लुईझिना सरकारची तुलना आतांच्या सरकार वांगडा दुरान वयय शक्य ना, कशीच शक्य ना. पण काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून आपले जे कर्तव्य पार पाडपा जाय ते अजून काँग्रेसीन दाखोवन दिवचे पडटले लोकांक. म्हणजे इलेक्शन आयले आनी आतां आमी जागे जाल्या, आतां आमी कॅन्डिडेट उबे करतले आनी जिखतले अशें म्हणप म्हणजे खूब हास्यास्पद जातलें. आम आदमी पार्टी हे निकतीच गोंयान अशें बाळशे धरपा लागले अशें. म्हणजे अजून तांकांय खूब मजल मारपाचे हाते जेन्ना म्हणटात की आमी 7 जण बसले आनी ताचे 7चे 70 जाले, ते 70चे 700, 700चे 7000 अशें जावपाक अजून तांकां मजल मारची पडटली. तांचो हेतू शुद्ध आसा, ही एक आश्वासक आनी दिलासा दिवपी गोश्ट आसा. म्हणजे पयशे करपाक म्हणून ते राजकारणांत येवं ना इतली सध्या तरी आशा धरपा सारकी स्थिती आसा देशान, पूर्ण दिल्ली आनी देशान.
काँग्रेसची स्थिती अशी आसा की राहुल गांधी सांगता म्हणून हांगा एक बैठकांचो सोपस्कार आमी पार पाडुया फॉर्मॅलिटी हय एक फॉर्मॅलिटी अशें दिसता किंवा काँग्रेसीन निवडणुकीच्या तोंडाचेर जो प्रदेशाध्यक्ष गोंयांक दिलो तो कितलो चॅलेंजींग आसा असो प्रश्न सर्वसामान्य लोक उपस्थित करता. ह्या स्थितीन जर पळयले तर भारतीय जनता पक्ष तांच्यांनी जर म्हटलें की आमी दोनूय जागो लढटा तर थेटपणे ते नाकारपारकी स्थिती ना, म्हणजे आमी जिखू शकता अशें तांच्यांनी म्हटलें. जिखतलेच म्हणून सांगू नजो पण ते हरतले अशें सांगपारकी आयज स्थिती ना. सो सद्गुरूचो अंदाज तुका पॉझिटिव्ह आसा. कितें तुमची ओवरऑल जी स्ट्रॅटजी आसा कितें इट इज मोदी सेंट्रीक. तुम्ही हांगा 1 लाखाचो लोक हाडून यू आर एंटायरली बँकिंग ऑन मोदी इवन इन गोवा. नो इट इज नॉट एंटायरली बँकिंग ऑन मोदी. तशें जाल्लें जर जायत हें जें परिवर्तन घडलें न्ही ताका कांय वालोरच ना जातलो. कारण ज्या वेळार आमचें परिवर्तन घडलें ताजे नंतर आनी आमी जी आश्वासनां आमचो जो मॅनिफेस्टो आशिल्लो तो मोर दॅन 70% आमी फुलफील केल्लो आसा. आनी त्या आदाराचेर आमकां दिसता आयज आमचे कडेन सादारणते 1 लाखाच्या वयर ज्या महिलांक 1,000 रुपया मेळटात जे पयले केन्नाच खंयच्याच सरकारान दिले ना. दुसरें म्हणल्यार लाडली लक्ष्मी स्कीम आयज सादारणते 10,000च्या वयर ज्या महिला आसात तांकां ही गेल्ली आसा. म्हणजे घरां भितर प्रत्येकाच्या एक येणावळ म्हणजे महागाई भत्त्याच्या रुपान म्हणा किंवा चलयेचें लग्न करपाच्या रुपान म्हणा जे कितें आश्वासनां ह्या इतके मंदी आशिल्ल्या काळा भितर मायनिंग बंद आशिल्ल्या काळा भितर प्रत्येक मतदारसंघाक प्रत्येक म्हयन्याक सादारण प्रत्येक वर्साक हांव म्हणटा 25 ते 30 कोटीचो लाभ वता जो काँग्रेसीच्या पयल्या सरकारां भितर वचनाशिल्लो. वा निश्चितपणान डोळसपणे आमचे मतदार जे आसात ते विचार करतात की हेच जर पैसे मायनिंग आनी अफाट अशी हे आशिल्ली संपत्ती म्हणजे तिजोरे भितर पयसो येतालो सरकारा कडेन तो परत लोकां कडेन परत पावयलो ना. आयज ह्या सरकारान मंदी आसतना आमचे कडेन तुमकां जर पर्सेंटेज दिवपाक जाली जाल्यार मोदी फॅक्टराचेर तुमी कितली पर्सेंट बँक करतात आनी परिवर्तनाचेर कितली पर्सेंट बँक करतात. हांव म्हणटलो की मोदी हो हातूंतल्यानच आयिल्लो आसा म्हणजे सादारण एक 50% करपाक जाता. आमचे कडेन म्हणजे आमी जर आयज आमकां मत पडली जर जायत हांव ते 50 पसून म्हणना आमी मोदी ना जाल्यार पसून आमी खूब बरी मजल मारताली. कारण ह्या स्टेटीचो मुख्यमंत्री जो आसा त्या मुख्यमंत्र्याचो स्वताचो एक मतदार आसा. तितकेच तोला मोलाचो मुख्यमंत्री आमचो आसा. म्हणूनच मोदी आयलो हो एक आमकां खूब बरो पॉझिटिव्ह म्हणजे 100% जावन गेले आता. कारण एक मोदीची सभा मोदी पण लोकसभे खातीर तुम्ही इलेक्शन पळयता आनी मतदाराची जर एकूण दृश्टी जर पळयली जाल्यार तो होलिस्टीक पिक्चर पळोवन तुगेली वोटिंग करता. अशें हातूंत भितर तुमकां दिसता की मोदीक 50% वेटेज आसा तुमच्या हातूंत भितर. म्हणून हांव म्हणटा की जो रिस्पॉन्स मोदीक मेळटा आनी मोदीच्या सभांनी जी गर्दी जाता तो पळोवन हांव म्हणटा आयच्या हातूंत भितर हांव 50% ताका दिता. कारण 1 लाख लोक जमोवप किंवा 1 लाखा परस हांव तरी म्हणटा की 1,20,000 सुमार आमची ह्या सभेक उपस्थिती आसतली टार्गेट आसतली आनी हातूंत भितर ती उपस्थिती निश्चित जातली. पण मोदीच्या भायर जर दुसरो कोणी जर नेता आशिल्लो जाल्यार आमकां ती उपस्थिती मेळनाशिल्ली. पण आमकां त्याच जोराचेर आमकां दुसरो कोणी आसल्यार विनिंग मार्जिन मेळटा आशिल्लें. विनिंग मार्जिन मेळटा आशिल्लें. आयज ते आमी म्हणजे 100% शुअर जाल्ले आसा की मोदी पडटा तुमकां 50-50 that Modi will play 50% role in deciding votes in Goa and Parivartan government will play 50% role? In fact, Modi may be negative in Goa because there is a large section of people who are minorities. I don't want to, I am just telling this as an analyst, not as a party spokesperson. Modi, what you call as minorities, आवडना. तुम्ही म्हणटा अजून पर्यंत ती एक्सेप्टेबिलिटी मेळ्ळी ना. ताका एक्सेप्टेबिलिटी ना. आनी दुसरी म्हणल्यार कितें गेल्ल्या इलेक्शनाक बीजेपीक एक सिग्निफिकंट पोर्शन मायनॉरिटिसां कडल्यान मत पडिल्ली. वेन वी एक्स्ट्रापोलेट बेस्ड ऑन दॅट गोंया भितर गोंयचें गोंयांत सो त्या बेजिसाचेर मोदी इज नॉट अ पॉझिटिव्ह फॅक्टर इन गोवा बट आय थिंक इट इज अ निगेटिव्ह फॅक्टर. वॉट ही सेज इज करेक्ट इज दॅट ते बायलां 1 लाख बायलांक जे 1,000 वतात दॅट मे मेक डिफरन्स. मागीर पेट्रोलाची म्हणटा ते डिफरन्स जावंक शकता. पूण ही किंवा डेअरी हातूंत भितर ह्या गव्हर्मेंटान बरें काम केल्लें आसा. हें बरें काम ताजे अगेन्स्ट कॅझिनोज वाडयले. मायनिंगाचेर कांयच फुडें वचपाक दिलें ना. मागीर लॉ एंड ऑर्डर सामकें ब्रेकडावन जाल्ली आहा.